कोरोना दुयेंतीचो आंकडो दिसान दीस वाढत आसा. भारतात फाटल्या 24 वरांत 11,929 केशींची नोंद. मरप्यांचो आंकडो पावलो 10,000चेर. दाम बाबा, कोरोनाच्या संकटांतल्यान आमकां वाटय. वास्कोकारांनी देव दामोदराक घातले गाराणे. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. भारतान एकाच दिसान सगळ्यांत चड 11,929 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. हो एकूण आंकडो आता 3.20 लाखांचेर पावला. फाटल्या 24 वरांत 8,049 लोक बरे जाल्यात, जाल्यार 311 लोकांक कोरोनाक लागून मरण आयला. एक्टिव्ह केशी 1.49 लाख आसात आनी 1.69 लाख लोक साल्वार जाल्यात. कोरोनाक लागून आता मेरेन 9,154 लोकांक मरण आयला. भारतात एकाच दिसा सगळ्यात चड म्हटल्यार 11,929 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 311 जाणांक मरण आयला. जाल्यार 8,049 जाण बरे जाल्यात. भारतात 3,20,922 पॉझिटिव्ह केशी आसात. जाल्यार 1.49 लाख एक्टिव्ह केशी आसात. 1.62 लाख लोक हातूंतल्यान साल्वार जाल्यात. महाराष्ट्रात कोविड केशींनी 1 लाखाचो आंकडो हुंपला. ताच्या फाटोफाट तमिळनाडूत 42,687, दिल्लीत 38,958 आनी गुजराताक 23,038 केशी आसात. जगभरात एकाच दिसा 1 लाखा परस चड केशींची नोंद जाल्या. कोविड केशींचो आंकडो 78 लाखांचेर पावला. 4.32 लाख लोकांक मरण आयला. जाल्यार 40 लाख लोक बरे जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. लोकांनी स्वता जावन तांची जतनाय घेवपाक जाय. कित्याक तर सरकारान लोकांची भलायकी राखपा खातीर आजून मेरेन कांयच केल्लें ना, काँग्रेसीन आरोप केला. सरकारान परतून लॉकडावन करचें ना जाल्यार तपासणी केल्या शिवाय कोणाकूच भितर सोडचें न्ही, अशेंय तांणी मागलां. बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. बीजेपी सरकार मुर्दाबाद. युथ काँग्रेसीन पत्रादेवी शिमेर वचून सरकारा आड निदर्शनां केली. गोंयांत केशी वाडत आसात आनी सरकाराक हाचें कांयच पडून गेल्लें ना, अशें तांचें म्हणणें. पळयात. गेल्या फाटल्या 3 म्हयन्यांक जर कारभार कितें चल्ला तो जर सरकारचो पळयत जाल्यार ग्रीन झोनान जे आमी आयिल्ले, ह्या सरकाराच्या प्रयत्ना लागून आमी ग्रीन झोनान येवं नाशिल्ले. हे गोंयकारान शिस्त बाळगिल्ली म्हणून आमी ग्रीन झोनान आयिल्ले. आनी आज जर ग्रीन झोनांतल्यान जर आमी रेड झोनान जर वता आसत, हेका सरकार जबाबदार आसतलो. हेतून लोकांची कांयच मिस्टेक ना. कित्याक वास्को आमी पळयता जेन्ना इतके मोठ्या प्रमाणांत थंय व्हायरस स्प्रेड जाला, सरकार आनी आमचो मुख्यमंत्री ते कम्युनिटी ट्रान्समिशन काय लोकल ट्रान्समिशन हे उतरांचो खेळ सगळो चल्ला. ह्यो बॉर्डर जे आमचे ओपन आसा, कोणाकूय ओपन आसा. जो ट्रक ड्रायव्हर जो भितर येता, बाकीचो कोण आयल्यार ताका 14 दीस तुमी क्वॉरंटायन करून दवरता. ट्रक ड्रायव्हर येता माल घेवन, सगळ्याक तो माल घालता, 2 दिसांनी तो चल्लो. तो खंय भोंवता, कोणाक मेळटा, खंयच्या हॉटेलान वता. इवन बरें नाशिल्ल्याक म्हण दोतोरां पसून थंय वचून मेळटा डिस्पेन्सरीन. तो थंयच्यान आनी ट्रान्समिशन जावपाक शकता. सो हेजेर सरकार आज कुड्डो जाला, भेड्डो जाला. सरकाराक कितें चलना तें दिसना आनी कोण कितें सांगता तेंय आयकपाक येना. अशी आज सरकाराची परिस्थिती जाल्ली आसा. सरकार कांयच करचो ना. आयज आमी पळयता वाड्या वाड्यार, गांवां गांवांत, पंचायत वाठारांत स्वताहून लोक लॉकडावन करतात. आमी गोंयच्या लोकांक उलो मारतात की तुमची काळजी स्वता तुमीच घेवची पडटली. हे सरकार तुमची काळजी घेवपाक ना, ते स्वताची काळजी घेवपाक आसा. गोंयकारांनी तुमची काळजी तुमी घेयात. आमचें जिवीत आमी सांबाळुया. ज्या सरकारान जबाबदारी जाता, ज्या सरकाराची, ते सरकार आयज सबसेल फेल जाल्लें आसा. तेन्ना गोंयकारांक वांगणी की सगळे नियम जे आसात ते तेंचें पालन करात. तुमची जतनाय घेयात. आमचो जील सारवा करया. आमी हांगा निदर्शनां करतले. आमी हांगा निदर्शनां करतले गोंयकारां खातीर, गोंयच्या फुडारा खातीर आनी गोंयांत रावपी जे लोक आसात त्या लोकां खातीर. बॉर्डरी चॅक करा तुमी. तुमीच पळया बेश्टो व्हिडिओ तुमचो घुवणान पळया. कितले ट्रक येता पळय ते, तांकां कोणाक येना, क्वॉरंटायन कोणाकूच करिना. बॉर्डरी तर बंद करिना. हे कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावन अद्दें गोंय मरून वयतले आनी हेका सरकार जबाबदारी आसतलो. आमी एज्युकेशन करीत आसतले. जशें मामनदादान सांगलां, एकलो ईच वन फॉर हिमसेल्फ म्हणटा तशें गव्हर्मेंटान आमकां सोडून दिलेलें आसा. आनी हेका सरकार सारको जबाबदारी आयज कितें जाता पळय तें. वी आर इन द रेड झोन. अजून पासून गव्हर्मेंट कांय म्हणना, पूण वी आर इन द रेड झोन. वी आर व्हेरी सून गोइंग टू बी इवन वर्स दॅन द रेड झोन. गोवा 365 खातीर पत्रादेवी शिमे वयल्यान संदीप कामोलकार.
दाम बाबा कोरोनाचे हे संकट पयस कर वास्कोकारांनी देव दामोदराक गाराणें घातला. कोरोना महामारींतल्यान वास्कोकार तशेंच गोंयकारांचे रक्षण कर अशी मागणी नगरसेवक दाजी साळकार, प्रशांत जोशी आनी आत्माराम नार्वेकारान दामोदर चरणी केल्या. आयतारा दीस देव दामोदर चरणी नाल दवरून तांणी गोंयकारांचे भलायके खातीर गाराणें घातलें. ह्या प्रसंगान 120 वर्सां पयलींच्या प्रसंगाची उगडास आयली. 120 वर्सां पयलीं म्हटल्यार 1898त असोच प्रसंग निर्माण जाल्लो. ह्या वेळार प्लेगाची साथ आयिल्ली. त्या वेळारय वास्कोकारांनी देव दामबाबाच्या चरणाचेर नाल दवरून गाराणें घातिल्ले. आज आमी हांगा जमावले आयिल्ले देवाचो प्रसाद घेवपा खातीर. दामबाब वास्कोकारांचे एक आराध्य दैवत. तशें वास्कोकारा बरोबर फूल गोंया भराचे सगळे लोक दामोदर देवस्थानान हांगा येतात आनी ह्या देवाक मानतात. आनी म्हणून आज आमी पळयतात की कोरोनाचें दुयेंस सगळे कडेन वाडत चल्लां. आमी गाराणें घाल्ले देवा कडेन. त्यो केसी वाडत आसा आनी थांबपाचें नांवूच घेना. म्हणजे आज 50 जाल्यार 50, 60 अशें वाडत आसा. तेन्ना खंय तरी दिसलें की देवाची एक राखण घेतिल्ली बरी आशिल्ली. आनी आमकां सगळ्यांक याद आसतली जेन्ना हाजे पयलीं 100 वर्सां पयलीं जेन्ना एक अशीच महामारी आयिल्ली आनी तेन्नाय बी खंय तरी आमचे वडील जे आशिल्ले, आमचे जाणटे आशिल्ले ते हांगा येवन जमावले येवन तांणी हांगा कौल प्रसाद घेवन जो नाल्ल आशिल्लो तो हांगा व्हरून दवरिल्लो आनी तेन्ना खंय तरी महामारी देंविल्ली भावनेन. आनी त्याच एका विश्वासान आज आमी सगळे हांगा आयल्या. दामबाबाचो आमी कौल घेतला. दामबाबान आमकां राखता म्हणून शब्द दिल्लो आसा. तेन्ना हो नाल्ल आमी आतां दामोदर देवस्थानान दवरतले वास्कोच्या. आनी म्हाका दिसता खंय तरी वास्कोकारांक खुबसो रिलीफ मेळटलो आनी वास्कोकारांकूच न्ही तर गोंयाभरान ही जी महामारी आसा ती खंय तरी कमी जायत वतली असो आमचो एक ठाम विश्वास आसा. जशी 100 वर्सां पयलीं महामारी जाल्ली वास्कोन प्लेग आयिल्लो. प्लेग लोक मरपा लागले. त्या खातीर आमच्या जाणटेल्यांनी जांबावले येवन थंय प्रसाद घेवन थंयच्यान असो कौल नाल्ल घेवन मागीर आयले आनी जेवशाल्या घरान जशें आतां आमी दामोदराचें देवूळ म्हणटा वास्कोन थंय हाडून दवरलो. आनी तें दवरलें जेन्ना श्रीफळ दवरलें तेन्नाच्यान ही महामारी काबार जाली. आमकां आयज अशें दिसलें की दामबाबाक परत असो प्रसाद घेवचो म्हणून प्रसाद घेवंक लॉकडावनान प्रसाद घेवपाक मेळना. पूण कितें जालें जो प्रेजिडेंट आसा ताणें मिटींग घेवन एक बरें काम गोंया खातीर केल्लें आसा. हें गोंयभर जाल्ल्या कारणान वास्को तर चडूच जाल्लें आसा. दामबाबा सगळे आमचे वास्कोकाराचो देवता आनी आमकां दिलें हेजे फुडें आनी पर्याय ना म्हणून आयले आनी हांगा आमी प्रसाद घेतलो. प्रसादाक कौल जाल्लो आसा बरो. वास्कोच्यान गोवा 365 खातीर खबराकार हिरू महाले. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायक उसरा जाग आयली काय कितें वा ताका आतां खऱ्यांनीच परिस्थितीची जाणीव जाल्या. आयतारा विजयाचो वाडदीस. ह्या दिसा भाजपा बरोबर सरकार स्थापन केल्ल्याचो ताका पश्चाताप जालो आनी ताणें गोंयकारांची माफी मागल्या. भाजपा बरोबर सरकार घडोवप आपली सगळ्यान व्हडली चूक अशें तो म्हणटा. आमी उतर राखले, आमी उतर पाळ्ळें अशें प्रमोद सावंताच्या सरकारांतल्यान कुशीक काडल्या उपरांत ताणें म्हटलेलें. उपरांत विजया बरोबरच ताच्या वांगडी आमदारांनी राजिनामे दिल्ले. पर्रीकाराक लागून आमी भाजपाक तेंको दिल्लो अशें विजय म्हणटालो. पर्रीकारा उपरांत प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जालो. पर्रीकाराक उतर दिल्ल्या प्रमाण आमी प्रमोद सावंताक तेंको दिलो. त्या वेळार काँग्रेसीक तेंको दिवपाचो सोडून ताणें भाजपाक तेंको कित्याक दिलो हाचेर ताचें स्पश्टीकरण पळयात. I am asking for forgiveness. I am asking for pardon from the people of Goa for a major political mistake that I have done in my career. The mistake to not come out of the government after the death of Parrikar. See, our stated position was that our link to the BJP was Parrikar, and if he died, we had no link. So we should have got out, which I didn't do, which is why I would like to apologize to the people of Goa. कि आज जे कितें गोंयकार सफर करता प्रमोद सावंताच्या गव्हर्मेंटान हें आमचे खातीर, हें आमची चूक जाल्ली आहा आनी गोंयकारान आमकां माफी करची पडटली. आमकां ताजे खातीर आमी प्रायश्चितूय भोगपाक तयार आहा. आय वूड ऑल्सो लायक टू टेल द अदर ओपोजिशन पार्टीज that it doesn't mean that we are on their crutches. Nobody is on nobody's crutches. Everybody is independent. Everybody has a strong ideology.
आमकां दिसता आमची आयडियोलॉजी बरी म्हणून. तांची आयडियोलॉजी तांचे भशेन आसूंक शकता. काँग्रेस पार्टीचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंयांत आज पावोवपाक हें कॉन्ट्रिब्युशन रायट ऑफ हांव करना. I am not willing to blame the Congress for all the ills that are there in Goa. At the same time, I am not willing to say that they did nothing for Goa. I am not saying that. They have also done something for Goa. At that particular time in 2017, if you notice their behavior was clear-cut allergy to us. Statements have come out in the press that we will have government with anybody with the exception of me. As a political person who gets elected, first time people endorse it and gets 2 new people elected, why would I not want to teach these people a lesson at that time? But the Congress also spited us and we decided to teach them a lesson because we had no other option, because it was very clear that they wanted to form a government only without us. They didn't care whether the BJP also formed the government in the bargain. Number one. Number two, there was a lot of time that they took to decide their leader. It never happened. There is no option in the future also without coming together. See, the sentiment of the people is that all those who are opposed to the anti-people government of Pramod Sawant should come together. मडगांवच्यान गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार. सड्यावेल्या MPT हॉस्पिटलाचे कोविड केअर सेंटरान रुपांतर करपाक काँग्रेसीन विरोध केला. बाकीचे कडेन इतली हॉस्पिटलां आसतना कोविड केअर सेंटर सड्यार हाडपाची गरज कितें आशिल्ली अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो संकल्प आमोणकर म्हणटा. हे हॉस्पिटल MPTचे कामगार आणि पेन्शनरांक खातीर आसा. आता हे हॉस्पिटल घेवपाचेच थारायला जाल्यार तांच्या खातीर कितें व्यवस्था केल्या अशें आमोणकार विचारता. गोवा पोर्ट एम्प्लॉईज युनियन एक तेंचें युनियन आसा आनी तशेंच दुसरें मुर्मा गोवा पोर्ट एंड रेल्वे वर्कर्स युनियन आसा. हे दोनी युनियनान मेळोन काल डेप्युटी कलेक्टर आनी कलेक्टरा कडेन ऑब्जेक्शन फायल केल्लें आसा. कित्याक लागून गव्हर्मेंटान MPT हॉस्पिटल आसा ते कोवीड सेंटर करपाक लागून घेतलेलें आसा म्हणून. आयज हे MPT हॉस्पिटल आसा ते फक्त ते MPTच्या वर्कर्सांक आनी पेन्शनरांक थंयसर तांकां सुविधा मेळटा हेल्थाची. आयज MPTचे वर्कर्स धरले, पेन्शनर धरले आनी तेंची आख्खी फॅमिली धरली जाल्यार आयज 15,000 लोक आसा, 15,000 लोक आसा जे ते हॉस्पिटलाचेर डिपेंड आसा. आयज हे पेन्शनरांक असल्या दिसांनी म्हणल्यार पावसाच्या दिसांनी हांकां फक्त एकूच ट्रिटमेंट सेंटर आसा म्हणटा ते MPTचे. आयज MPT जर हॉस्पिटल कोवीड सेंटर जालें जाल्यार ह्या लोकांक लागून तेंच्यांनी कितें वेवस्था केला. आयज पळोवपाक गेल्यार कितलीशी आयसोलेटेड प्लेस आसा आमच्या आख्ख्या मुर्मागांव तालुक्यांत. आयज कितलीशी एरिया आसा थंयसर हॉस्पिटल स्टार्ट करूंक शकता. बट आयज कसली गरज पडली गव्हर्मेंटाक कितें MPT हॉस्पिटल घेवन इन डेन्सली पॉप्युलेटेड. गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार आयज येदो व्हडलो थंयसर व्हायट एलिफंट उबो आसा आमच्या उपासनगर कला भवन. आयज ती एम्प्टी आसा, फूल बिल्डींग रेडी आसा, एम्प्टी आसा. आयज थंयसर एक्चुअली सारको रायट प्लेस आसा थंयसर हॉस्पिटल करपाक कोवीड हॉस्पिटल. आयज हे दिसून येता जो MPTचो बिझनस चलतालो MPT तेंच्यांनी बिझनस दिले आनी इन एक्सचेंज अशें म्हणटाना आमी एक्सचेंज गिफ्ट कशें MPTन तांकां काडलें आपलें हॉस्पिटल दिलें बाबा हे तुमी कोवीड सेंटर करा. MPTक सुद्दां आपल्या वर्कराचे पेन्शनाचे लोकांचे पडलेले ना. वास्कोच्यान गोवा 365 खातीर हिरू महाले. कोरोना म्हळ्यार कितें हें दुयेंस जावचें न्ही हाचे खातीर कितें जतनाय घेवप हाचे खातीर फोंड्यां कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. फोंडें तालुक्यांतले सरपंच आनी आप मजत गटांच्या प्रतिनिधी खातीर ही कार्यशाळा आयोजीत केल्ली. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्ले सुचोवणे प्रमाण फोंडेचो उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदार कार्यालयाच्या जोडपालवान ही कार्यशाळा आयोजीत केल्ली. दोतोर रुदीन शेख आनी प्राध्यापक मिनल कौशिकान कार्यशाळेत मार्गदर्शन केलें. ट्रेनिंग आशिल्लें जे इन्फॉर्मेशन एज्युकेशन आनी कम्युनिकेशन अवेरनेस IC एक्टिविटी आनी डॉक्टर रुदीन शेख आनी प्रोफेसर मिनल कौशिक ही दोगांय एक्सपर्ट्स आमी आज हांगा हाडिल्ली. सावथ गोवा कलेक्टराची डायरेक्शन आहा की अवेरनेस करपा खातीर अशी कार्यावळी ऑर्गनायज करपाच्यो आनी डेप्युटी कलेक्टर फोंडा आनी मामलेदार फोंडा हांचे जोड पालवान हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. आनी पंचायत लेवला वयले रिप्रेझेंटेटीव पंचायत स्तराचे आनी बायलांचे जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आहा ताजे रिप्रेझेंटेटीव हांकां आजून आमी हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केला.
आणि कोविड अवेअरनेस पोस्ट कोविड आता कोविड खातीर आपली स्वताची आपल्या परिवाराची आणि आपल्या समाजाची काळजी कशी घेवप हाजें आमी तांकां आयज मार्गदर्शन केलां आणि आता प्रत्येक गांवगिऱ्या वाठारांनी आणि इवन फोंडा आमच्या शारान हातूंत नगरान आमी अशें ऑर्गनायज करीत रावतले आनी हे जे आयज लोक हांगा ट्रेन जाल्यात ते आतां हो मेसेज आनी सगळ्या स्तराक पावयतले. आज आमकां मामलेदार लेवलांतल्यान कळीत केलें की आज हांगा एक आमकां कोविड-19 पॅन्डेमीक कोविड-19 हाचेर एक ट्रेनींग आमची घेतली. बरी ट्रेनींग दिली. आमच्या आज हांगा आशिल्ले कौशिक देसाय मेंबर सेक्रेटरी पानवेलकर बिट्स पिलानींतल्यान आनी इतर मार्गांतल्यान आमच्या हांगा आयिल्ले कन्वेनर ताणें आमकां बरे अशें कोविड-19 बद्दल म्हायती दिली, जी खरी म्हणल्यार म्हायती जनरली गेल्या 20 मार्चा पासून लोकां पर्यंत आसा, पूण ती म्हायती चड बऱ्या रितीन आमचे कडेन पावयल्ली आसा. ट्रेनींग इतलीच आशिल्ली की आमी आमच्या गांवांत वचून ट्रेनींग आमच्या बाकीच्या लोकांक ट्रेन करपाक जाय, कित्याक तांणी आतां हो जो विशय आसा कोवीड जो विशय आसा व्हायरसाचो जो विशय आसा हो सद्या पर्यंत तरी न संपणारो विशय आसा. हाका वर्स वचूंक शकता, 2 वर्सां वचूंक शकता, कित्याक ताजेर इंजेक्शन म्हणा वा इतर गोश्ट अजून पर्यंत तयार जाल्ले ना. प्रयत्न चालू आसा सगळ्या मार्गांतल्यान. तेन्ना हो विशय आमी कितले सुरळीतपणे हाताळटले आनी कितले बरेपणान आमी ते निवयतलो हो विशय हाच्या खातीर तांणी आमकां ट्रेनींग दिल्लें आसा. फोंडेच्यान गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयान कोरोनाच्यो केशी वाडिल्ल्यान सरकारान दक्षिण गोंयांतलीं हॉस्पिटलां आनी हॉटेलांनी कोवीड केअर सेंटरां उबारपाक सुरवात केल्या. ESI हॉस्पिटलां लागसारच्या लोकांची सरकारान स्क्रिनींग करची विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन मागणी केल्या. ज्या मनशां मदीं कोविडाची लक्षणां दिसतात ताका स्वॅब तपासणी करपाक धाडटात. एंटीबॉडी टेस्ट करपाचो विचार आशिल्ल्याचे भलायकी मंत्री विश्वजितान सांगलें. मडगांवांतल्या कोविड केशींचो नियाळ घेवपा खातीर विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन विश्वजिता सांगातान बसका घेतली. ESI हॉस्पिटलांतले कर्मचारी पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यान मडगांवकारां मदीं भिरांत निर्माण जाल्या. ESI क्वॉर्टर्सांत रावपी सगळ्यांची कोविड तपासणी करपाक भलायकी मंत्री विश्वजितान हयकार दिल्ल्याचे दिगंबरान सांगलें. Yesterday I had said that we require certain areas to be totally screened and some swab tests wherever required. One thing is decided that ESI hospital quarters will be, everybody is being taken for swab testing. This is one thing. Azad Nagar, Mariaban and neighboring areas behind the stadium, they will start from tomorrow the screening. They are starting screening tomorrow. But any patient or anybody gets temperature or cold, they will immediately send him for swab testing. They will cover up Kharela in Khareban area, then Sinelata area where municipal workers are residing, and the area behind your fire brigade station, that some Band area is there, that they will cover. Goa is the only state where we are doing testing to this extent. We are only state which we are asking for COVID-19. We are the only state where we have ramped up testing to such an extent that today confidently standing in front of you I can tell you that our testing capacity is beyond 2,500 up to about 2,500. In our hospital GMC, the new machine of Abbotts, which is the latest in technology for COVID, which does about 456 tests a day in a cycle of 24 hours, that has already been commissioned. So as a result of which we are ramping up parallelly as you speak. And wherever required, wherever required, we will keep on ensuring that our laboratory facilities go on increasing, because this is just the beginning. तरी स्ट्रॅटेजी आसूंक जाय. फाल्यां तूं जर सगळे कडेन जर टेस्टिंग बेश्टेच हे करूंक गेल्यार आमकां तें कळटा मनशाचें कित्याक. आतांच आमी डिस्कस आतां डिस्कस केलें की मनीस जर तूं असिम्टोमॅटीक आसलो आनी तो जर नेगेटीव आयलो तो कांय दिसांनी पॉझिटीव बी येवंक शकता. आनी इट्स अगेन आय एम सेइंग इट बी अ फॉल्स सेन्स ऑफ सॅटिस्फॅक्शन. म्हाज्या बी मनान कितलेय गोश्टी येता की एंटीबॉडी टेस्टिंग जावंक जाय, एंटीबॉडी टेस्टिंगाचो वापर आमी करपाक गरज आसा, ती फायल बी प्रोसेस केल्ली आसा, पूण ताका प्रोटोकॉल आहा. ते प्रोटोकॉल फॉलो केले शिवाय ते प्रोटोकॉल आमी कशें आमी कितें फुडें व्हरतले ते केले शिवाय इट्स नॉट एडवायजेबल. सो त्याच बरोबर आतांच जे कितें सांगलां की आमी स्क्रिनींग करून पयलीं आमी आयडेंटिफाय करतले खंय सिम्टोमॅटीक पेशंट तेंचे टेस्टिंग केल्यार मागीर वी कॅन रॅम्प अप. वी विल फायंड अ स्लायट क्लू ऑफ वॉट इज हॅपनिंग. सरकारान दक्षिण गोंयांत वेगवेगळे कडेन कोविड सेंटर उबारल्यात. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान आदेश दिवन कोलवा रेजिडेन्सी, केपेंचे सरकारी महाविद्यालय आनी मुरगांवच्या MPT हॉस्पिटलांत कोविड केअर सेंटर उक्ते करपाक सांगलां. गोंय कोरोनामुक्त जावचें अशें सगळ्यांकूच दिसता, पूण आपल्या वाठारांत कोविड केअर सेंटर येवचें अशें कोणाकूच दिसना.
आयतारा कोलवाच्या लोकांनी कोविड केअर सेंटराक विरोध केलो. नुवेचो आदलो आमदार मिकी पाशेकनूय लोकांच्या सुरात सूर मेळयत ह्या सेंटराक विरोध केलो. We don't want the quarantine care hospital that is there in Kolva. We don't want it because of many reasons. One of them is it's in a residential area. Kolva is a touristic locality, and it will remain. There are other isolated locations that the government should think of. Why are they taking a popular place like Kolva for a COVID hospital? There are isolated, so that's our objection. Our only last hope is the meeting tomorrow with the CM. So we all feel that he should consider our meeting with him and take stern action on that in our favor, and work on it. Else, if that does not happen, then we are going to go ahead and lock our borders and keep our families safe. जेन्ना इतली हॉस्पिटल आहा, प्रायवेट हॉस्पिटल आहा, आनी कोलवा गांवांत आमगेली टुरिजम डिपार्टमेंटा GTDC हॉटेल आहा, टुरिजम हॉटेल आहा ते कोलवा रेजिडेन्सी आहा ती तेमी कोविड हेल्थ सेंटर केला. आतां म्हाका एक समजना एक हॉटेल कोविड हेल्थ सेंटर करपाक थिंगा गोवोरमेंट इक्विप्ड आहा हॉटेलांकू ते मेकानिजम जे हॉस्पिटल आहा त्यो वस्तू थिंगा ते COVID-19 हेल्थ केअर करपाक ते डॉक्टर आहाय थिंगा, नर्सीस आहाय, केअर करपाक कोविड पेशंट आहा ताका हॉस्पिटल जाय. तुमकां आतां अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर तुमकां रायट आहा बाबा हुंच हॉस्पिटल जाय तें ब्लॉक करपाक आनी तुमकां हॉस्पिटल करपाक कित्याक थिंगा नर्सीस आहाय, डॉक्टर्स आहाय, सगळे आहाय. नॉट अ हॉटेल. सगळी कोविड केअर सेंटरां दक्षिण गोंयांतूच कित्याक, उत्तर गोंयांत एकूय सेंटर कित्याक ना? लोकांच्या मनात हे विशीं दुबाव निर्माण जाला. हे फाटभुंयेर कळंगूट रेजिडेन्सीत कोविड केअर सेंटर उक्ते करपाचो विचार आशिल्ल्याचे भलायकी मंत्र्यान सांगलें. आम्ही ऑलरेडी फायल मूव केल्ले आसा की कलंगूट रेसिडेन्सी आनी इतर एक दोन कडेन थंय नॉर्थ गोवा कोविड केअर करपाक. एकूच कित्याक एक सांगता तुमकां लास्ट वी आर वन स्टेट. तुमी सगळे कडेन भोंवता गोंयांत. गोवा मेडिकल public sentiment is very important to the government. As far as we are concerned also, we will ensure, I think the file director has told me is already moved for few centers for COVID care in North. We will ensure that we take the people also into confidence, but somewhere we must realize all the people who are being put in these COVID care centers and in the COVID hospital are Goans. We are not getting anybody from outside. सावथाक हाडला म्हणून सावथाकूच म्हणून हाडूंक ना. ESI हॉस्पिटल आमचे कडेन अवेलेबल आशिल्ली आनी ESI हॉस्पिटलाचे कडेन त्या तरेचे आमी वी कूड रॅम्प इट अप. वी हॅव रॅम्प इट अप एंड वी आर लकी बी एट दॅट हॉस्पिटल. सेम टायम गोवा मेडिकल कॉलेज एक कडेन आसा. आमकां टर्शियरी केअर सेंटर गोंयांत सरकारी म्हटल्यार एकूच आमचे कडेन आहा. तेजेर बी लक्ष दवरपाची गरज आहा. मडगांवच्यान गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.